नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत गणेश चतुर्थी स्पेशल गणेशाक प्रिय आशिल्ले मोदक आणि नेवरी करचे पळोवया. आमकां जाय 4 टेबलस्पून गव्हा पीठ आणि तितलेच मैदा पीठ, 1 वाटी गोड, 1 वाटी सोय, अर्ध वाटी फुटाणी डाळ, 1 टेबलस्पून तीळ, 2 ते 3 वेलची, थोडेशे तूप आणि चिमटीभर मीठ. पीठ घालूच्या अर्द पेल उदक, 2 चमचे तेल आणि तळच्याक थोडे तूप ना जाल्यार तेल. एक मिक्सर आयदनात फुटाणी डाळीची पिठ करून घेवका. मिक्सर बरे सुके उरका. तयार पिठो एक साइडान वाटेत कांड दवरया. वेलचेज बी साली काण पिठ करून घेवका. हूर्ण करच्याक गॅसावेर एक कायलीत गोड, सोय, तूप, तीळ आणि वेलची पिठो सगळे घालून बरेकन मिक्स करचे आणि गोड पातळ जावचे दिवचे. गोड पातळ जातपर्यंत हे मिक्सचर बरेकन हालयते उरका. तीळ पयली सुको सेपरेट भाजून घेवका आणि मागीर हातू घालका. आता फुटाणी डाळाची पावडर बी हातूत घालून सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका. गॅसा फ्लेम लोच दवरका, ना जाल्यार हूर्ण करपूच चान्स उरता. चारी वटेनच्यान पीठ एक कडेन येवन एक गुळ जातेर आसा. आमगेलो हूर्ण रेडी आसा. निवच्याक एक हे प्लेटात काडून घेवया. हाका सारण बी म्हणटात. नेवरे पीठ कालोवच्याक एक आयदनात अर्द पेल उदक घालून घेवया आनी तातूंत चिमटीभर मीठ घालून घेवया. आतां तातूंत 3 चमचे गव्हा पीठ आणि मैदा पीठ घालून घेवया. हे चपाती पिठावर कालून घेवका आणि जाय दिसल्यार आणि एक चमचे मैदा पीठ आणि गव्हा पीठ घालून घेवचे. वयल्यान 2 चमचे तेल घालून बरें पीठ मळून घेवका. हे पीठ सॉफ्ट उरका, घट्ट करचे ना. ह्या पिठाची लोळी करून एक सायजाची सान गुळी करून घेवका. हांगा मी 12 गुळी करून घेतल्यात. नेवरी करताना सायडांच थोडे पीठ काडचे पडता. ते सगळे मेळ्ळ्यार इतले पिठान 15 नेवरी जातात. ही गुळी मैदा पिठात बरेकन बुडोवन ताजी पुरी लाटून घेवची. हुर्णाची ल्हान गुळी काडून ह्या पुरेवेर दवरची. हूर्ण जास्त घाल तितली नेवरी खावच्याक बरी लागतात, पण ती घालतना पुरेच भायर येवच्या ना, नाजाल्यार तळतना नेवरी फुटतात. पुरेच तोकाचेर बोटान उदक नाजाल्यार दूध लावन घेवचे आणि पुरी मडचून नेवरे आकार दिवचो. नेवरी तोक कापच्याक कातनी यूज करतात. हे ना जाल्यार हातान बी मडचून घेतले जाता. सायडांचे पीठ काण घेवचे आणि ह्या पिठाची परत गुळी करून नेवरी करचे यूज करचे जाता. तूप होऊन जाल की गॅसा फ्लेम एकदम लो करून घेवका आणि नेवरी तातूंत भितर लो फ्लेमारच तळून काडका. गॅसा फ्लेम हाय दवरल्यार नेवरी बेगी तांबडी जाता, पण ती निविल नंतर मोव पडता. कुरकुरी उन्ना. कुरकुरी नेवरी रेडी आसा. ह्याच पिठाचे मोदक बी करचे जाता. ताचे खातीर त्या गुळेची परत एक पुरी लाटून घेवची. हुर्णाची एक गुळी करून ह्या पुरेमध्ये दवरून घेवची आणि मोदका आकार दिवच्याक सायडांच्यान मडचून अशी मिरी काण घेवची आणि हे मोदक बी मंद आचेचेर तांबडी जातपर्यंत भाजून काडचे. आमगेल दिल्ली मापान 6 मोदक आणि 6 नेवरी जाली. तुम्ही बी गणेशाक प्रसन्न करच्याक ही नेवरी आणि मोदक कन पळया आणि कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.